Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आर्गा जेसु Arga Jesu. महिमा जेसु वाकांडी जेसु बिनवासने जेसु हालेलुया आवाज बरो येना सो प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कितल्या जाणांक जयम येता आता वयर कळत कितल्या जाणांक जयम येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. Hallelujah. मोगळ भावंदोन बडंदो खरेंच देवाक न्हू जें कितें आमी अवघड तें कितें आमी कोत्तात न्हू, when we do what is difficult, that is the sacrifice God likes. ती की sacrifice देवाक चड मानवता. आनी आयज तुमी तुमची जेम sacrifice करून आयज हांगासर आसात, देवाचें उतर आयकतात आनी देव न्हू आमकां रिते हातांनी परत धाडचो ना. तर आमी देवाचें उतर सुरू करचे पयलीं थोडोसो वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी सायबीणमायची मोजत आमी मागुया ह्या वेळार तिचे लागीं आमकां कृपा फाव कर म्हूण बरे भाशेन आमी जागी रावंक देवाचें उतर आयकूंक. सगळीं बरोबर नमान मरे कुर्बेन बोलले सर्वेस्व तुझें कांय आसा अस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. बसूया सगळीं. मोगळ भावनान बेणांदो देव न्हू आमच्या जिवितांत जायते फावटी बरेपणां हाडूंक सोदता. देव आमचेर जायतीं बेसांवां घालूंक सोदता, पूण ताका आमचो सहकार जाय. गॉड नीड्स आवर कोऑपरेशन. आनी आयजूय मोगळ भावनान मेळ्ळो देव आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटलो केन्ना, जेन्ना आमी ताका सहकार दिता तेन्ना. आतां आमी वी हॅव टू एक्झामीन फर्स्ट टुडे. आयज आमी नियाळ करूंक जाय आमच्या जिवितांत आनी पळोवंक जाय आमी खंय चुकल्या ती. तेन्नाच की आमच्यान ओ देवाच्यान आमच्या जिवितांत बरेपण हाडपाक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमी ब्रदरान जें टॉक दिल्लें थंयसर न्हू आमी आयकलां वो आमी पळयलां कशे भाशेन देव ते पोरद्वारान पडलेले ते वस्तुरेक देव तिका काकलूत दाखयता ती. आनी जेन्ना ते सगळे फारिझेव गेले म्हणटकूच जेजू तिचे लागीं विचारता, बाय ते खंय गेले, कोणेनूच तुजेर कास्तीचे फॉर्मोड मारूंक ना. आनी ती म्हणटा कोणेच ना सायबा. Can you just show John 8 and verse number 11? John 8 and verse number 11 आमी थंयसर आयकलां. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थंयसर जेजू कितें म्हणटा जाणा, हांवूय तुजेर कास्तीचे फॉर्मोड मारिना, वच आनी हे फुडें पातोक करिनाका. आतां कितें केलें तेणें, एके भाशेन तिणें देवा ताईं समाधान केलें, संधान केलें. ओके, देवा ताईं संधान केलें तिणें एके भाशेन. आनी तेच भाशेन आमकां गोडे थंयसर मेळो ना. म्हाका दिसता गोडे ते वस्तोरेन, ते पोरद्वारान बोल्लेले वस्तोरेन ती गोडे परत त्याच मनशा फुडें त्या फारिझेवा फुड्यान गेली आनी तांचे लागीं गोडे संधान केलें आसतलें. म्हणजे एके भाशेन तिणें तांकां बोगशिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आयज मोगळ भावनान म्हणटा आमी आमच्या जिवितांत आयज सोदून काडूंक जाय. आयज आमी कोणा लागीं उलयना, कोणा लागीं आमी संधान करूंक ना. तें पयस वचपाची गरज ना. मोगळ भावनान म्हणटा कोणा लागीं उलयना न्हू, पयस वचपाची गरज ना. आमच्या घरानूच नदर मारून पळोवया. गोडे थोडी जाण आमच्या घोवा लागीं, बायले लागीं, माय लागीं, पाय लागीं, भावा लागीं, भयणी लागीं, सासूमाय, सुनये लागीं आमी उलयना. आमचे दुस्मान घरांतूच आसात. आयज आमी सोदून काडून गरज जोरी तर आमी ह्या मनशा लागीं आमी संधान केलां काय, नाजाल्यार कोरेजमाचो काळ न्हू कित्याकूच उपकारो ना. आमी गोडे जाय ते सॅक्रिफायस कोत्ता आसतली.
आमकां 3 गरजेच्यो वस्तू सांगिल्ल्यो आसात. मागणें करप, धर्मदान दिवप आनी उपास करप. जरी तर आमी इफ वी डू नॉट रिकन्सायल वीथ वन अनदर, जरी तर आमी संधान करिना न्हू, हे सगळे सॅक्रिफायस तुजे ओमते कोडशार उदक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी एक जाग्यार न्हू पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, मॅथ्यू 5 and verse number 23 and 24. जरी तर तूं इगोर्जेन दान दिवपाक येता न्हू, आनी ते वेळार तुका गमोन येता की तुज्या भावाचेर कितें आड आसा म्हूण पवित्र पुस्तक जेजू म्हणटा, तुजें दान थंयसरूच सोड, वच आनी पयली शांती कर आनी मागीर यो आनी तुजें दान भेटय म्हणटा. म्हणटच तुजें दान वेदेशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेले आड कितें आसा म्हूण तुका थंय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून तुज्या पेले लागीं संधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. आतां दान भेटोवप जावन आसा गरजेचें मोगळ भावांनो आनी भयणींनो. पूण जेजू कितें म्हणटा जाणा, जरी तर तुज्या भावा लागीं तुवें संधान करूंक ना जाल्यार तुजें दान तशेंच सोड म्हणटा. तुज्या दाना परस संधान करप जावन आसा चड गरजेचें. रिकन्सायलिंग विथ युअर ब्रदर इज मोर इम्पॉर्टंट देन युअर रिलिजियस ड्युटी. ताका लागून मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, आयज चवकशी करूंक गरज आमच्या जिवितान आमी कोणा लागीं उलोवंक ना वा कोणा लागीं शांती करूंक ना जाल्यार. आनी कितें म्हणटा जाणा, तुय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून शांती कर म्हणटा. पयलीं म्हणचे संधान करप जावन आसा चडांत चड गरजेचें. पयलीं म्हणचे राव नाका आनी वेळ करी नाका. आयज घडये तुमचे जायते दुस्मान आसतले, तुमचे कडेन जायते लागीं उलयनात आसतलीं. तुमी आयकतले की आमच्या दुस्मानाक आमी बोक्षिपाक जाय म्हण. पूण सैतान कितें म्हणटलो जाणा, आसूं रे, आयज नाका रे, मागीर केल्यार पुरो, सुसेगाद. सुसेगाद म्हणटा तो दीस आनीक येयना मोगळ भावांनो आनी भयणींनो. आमी तशेंच तें फाल्यां 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 म्हणून तशेंच उरता तें. आनी केन्नाच आमी संधान करूंक आमी पावनात आमच्या दुस्माना लागीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हेब्रेवाच्या चिठीन आमकां एक बरी लायन मेवता, हिब्रूज चॅप्टर 12 and verse number 14. In English it says nicely, try to be at peace with everyone and try to lead a holy life. Without it you cannot see the face of God. आता कोंकणी भाशेन पळय, सगळ्या मनशा कडेन शांतीन चलूंक वावरात आनी तुमचें जिवीत खरे भक्तीचें जावं दी, कित्याक तिचे विरेत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. 2 वस्तू आमकां मेवतात हांगासर. कितें मेवतात पयलें जाणा, सगळ्या मनशा कडेन शांतीन करूंक वावरात म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाक खबर आसा आमी वचकोत म्हूण, आमचे लागीं शांतीन चलोंक जायना सगळ्या लागीं. ताका लागून देव कितें म्हणटा जाणा, शांतीन चलूंक वावरात. ट्राय टू बी एट पीस विथ एवरीवन. आनी कोणा लागीं म्हणटा, फकत तुज्या घरच्या लागीं न्हू, आवय बापाय लागीं न्हू, भावा भयणी लागीं न्हू, सगळ्या मनशा कडेन शांतीन चलूंक वावरात. सगळ्या म्हणचे इवन युअर एनिमीज, तुज्या दुस्माना कडेन पासून शांतीन चलूंक वावरात म्हणटा. आनी दुसरी वस्त, आनी तुमचें जिवीत खरे भक्तीचें जावं दी. ट्राय टू लीड अ होली लायफ. पवित्र जिवीत आमी जिवंक आमी वावरूंक जाय. जरी तर ह्यो 2 वस्तू आमी करिनात न्हू, जरी तर आमी शांतीन चलोंक वावरिनात आनी जरी तर आमचें जिवीत पवित्रतायेचें ना जाल्यार आमी मेली म्हणटकूच आमच्यान जेजूक रूप पळोवंक जावचें ना. आमी इतलीं वर्सां जियेतात मोगळ भावनान भयणींनो, आनी जरी तर आमी ह्या संवसारांतली वयर पावली म्हणटकूच जरी तर आमच्यान जेजूक रूप पळोवंक जायना जाल्यार आमचें जिवीत ह्या इतल्या वर्सांचें न्हू ओमत्या कोडशार उदक, कित्याकूच उपकारो ना.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी न्हू जायते पावटी घोडे जायते कॉरज मेळिल्ले, जायते कॉरज गेले. आतां आमी हो कुरपेचो काळ म्हणटा आनी हे कुरपेच्या काळात देवाची कृपा व्हांवता आमचेशी सोबे. आमी जायते पावटी म्हणटा आमी देवा लागीं हांगा आयलीं, नायट विजील केली, नोवेना केली, हें केलें तें केलें, देव आमचे मागणें आयकोना. कित्याक आयकोना? चवकशी करपाक जाय कित्याक आयकोना तें. पळय जेजू कितें म्हणटा तो मार्क 12 वर्स नंबर 24 and 25. 24 दाखय पयलें. मार्क 24 कितें म्हणटा तो 11 and 24 म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलेंय देव तुमकां मेळटलें म्हूण भावार्थ दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें. जेन्ना तुमी भावार्थान मागतात तुमकां मेळटलेंच म्हणटा देव. पूण आतां ही वर्स गरजेची. नेक्स्ट वर्स. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना पळया हें गरजेचें, कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलेंय भोगसात आनी तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी भोगशितलो. कितेंय आसा जाल्यार तुमी पयलीं भोगशात म्हणटा. कित्याक आमच्या जिवितान बरेपण येयनात जाणा? कित्याक आमच्या जिवितान पिकवणी येयनात जाणा? कित्याक आमी दुसऱ्यांक भोगशिपाक तयार नात. जेन्ना आमी मागणें करता हो बोगसणें जावन आसा एक आडकोड आमचे पिकवणेक वो आमच्या जिवितान बेसांवां येवपाक. जेन्ना आमी मागणें करता कितें घडटा जाणा? आमची मागणी न्हू वयर हांगासर वयर हो पाटोसो आसा न्हू थंयसर आड्डतात आनी परत येतात. कित्याक हो बोगसणें जावन आसा एक व्हडल्यांतली व्हडली आडकोड. तुमी घोडे जाय त्या दोतोरा लागीं व्हडले व्हडले दोतोराशी वेतात. मारोग घोडे जायती तुमी वखदां घेतात. पूण जायते पावटी न्हू हो बोगसण्याक लागून आमकां पिकवणी फावो जायना. जायतीं मेशिनां आयल्यात मोगळ भावंदान भयणींनो डिटेक्ट करपाक आमकां कसलीं दुयेंसां आसात तीं. कॅन्सर जाला, ट्युमर जाला, वो आनी कितें जाला, मेशिनां आसात. मेशिनां वरवीं आमच्यान सोदून काडूंक जाता कसलें दुयेंस आमकां फावो जालें तें. पूण हो बोगसणें न्हू कसलींच मेशिनां येवंक नात. आमी हो बोगसणें जियेता जाल्यार सोदून काडपाक आयज सगळीं तुमी हांगासर बसून आसात. म्हाका खबर आसपाचें ना तुमी हो बोगसणें जियेतात, तुमी कोणा लागीं उलयतात कोणा लागीं उलयनात ती, पूण देवाक सगळी खबर आसा. पूण आयज तुमच्या मनान एक बेल जावपाक जाय, तुमच्या कुसियेसान एक बेल जावपाक जाय. खऱ्यांनीच हांवें जायतें केलें, घोडये हांव उमकेच मनशा लागींच घोडये हांवें संधान करूंक ना, ताका बोगसूंक ना. घोडये ताका लागून घडटा काय? आयज चवकशी कोरान पळय मोगळ भावंदान भयणांनो. मॅथ्यू 5 वर्स नंबर 43 and 44 जेजू कितें म्हणटा जाणा? तुज्या पेलेचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय अशें सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. पेलेचो मोग करात आनीक तुज्या दुस्मानाचो द्वेस करात, हें तुमी आयकलां, आदी म्हणलोलें, आदल्या कोरारान तुमी आयकलां. पूण जेजू आमकां एक नवी आज्ञा दिता. कितें आज्ञा ती? तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हें करता काय आमी? अवघड न्हू करपाक? आमच्या दुस्मानाचो मोग करपाक जाता? आमच्या दुस्मानाक समज कितें जालें, एक्सिडेंट जालो वो कितें वायट जालें न्हू, बरें जालें, हें उतर आमच्या तोंडांतलें पयलें येता, बरें जालें, फावो ताका. पूण जेजूची शिकवण दुसरी मोगळ बांदोन मेळ्ळो. जेजूची शिकवण कितें? तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. आमी केन्ना आमच्या दुस्माना पासत मागता काय? एक दीस न्हू एक चेडूं
सद्दां बसीन ते आपल्या कामाक वेताले आनी कामाक वयता आसतना तो कंडक्टर जो आसलो न्हू सदांच ते चेडवाची फकाणां करतालो, सदांच फकाणां करतालो. ते उगी रावताले, देंवताले, सद्दां हें घडटालें. आनी ते एक दीस कावन्सिलिंगाक येयले एका कावन्सिलरा फुड्यान आनी त्या कावन्सिलरान तिचे लागीं विचारलें, तुका कितें जालोलें जाय? ते म्हणपाक लागलें, ब्रादर म्हाका ही बस चेंज करूंक जायना, कित्याक त्याच वेळार तीच बस टायम तेच बसीचेर म्हाका वयचेंच पडटा, नाजाल्यार हांव कामाक वेळार पावना. म्हाका जाय हो कंडक्टर ते बसीचो काडलेलो त्या पात्रांवान. आनी तिचे लागीं विचारलें, तूं केन्नाय मागता ताचे पासत? ते म्हणपाक लागलें, ना हांव मागिना ताचे पासत. आनी तिका सांगलें, तूं ताचे पासत मागपाक लाग म्हण. आनी तें चेडूं ते कंडक्टरा पासत मागपाक लागलें, दुनिया ताचें जिवीत बदल म्हूण. आनी खऱ्यांनीच मोगळ भावंदर म्हणटा हे भाशेन जेन्ना ते मागताले न्हू, ह्या कंडक्टरान आपलें जिवीत बदललें एके भाशेन. आनी तो देवाच्या फुड्यान आयलो. जायते फावटी न्हू मोगळ भावंदर म्हणटा देव न्हू आमच्या दुस्मानाक वापुरता. समटायम्स गॉड युजीस आवर एनिमीज so that we come closer to God. सजमना आमकां जायते फावटी देव अशें कित्याक लागून करता तें. हांगासर कितें मेवता तुमकां आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. आयजतान मागून पळयात तुमच्या दुस्माना पासत. थोड्यो वस्तू न्हू आमच्या मनान हे बेजान आमच्या वसनात कित्याक देव हे भाशेन करता काय म्हण. आनी एक तशीच वस्तू न्हू एका ऑफिसान काम करताली, तिचो बॉस तिका सदांच सतायतालो, त्रास करतालो. सेम तिचे लागीं विचारलें, तुका कितें जालोलें जाय तुज्या बॉसाच्या? तो बॉस ट्रान्सफर जालोलो जाय म्हाका म्हणपाक लागलें. तिका सांगलें तुज्या बॉसा पासत माग. आनी खऱ्यांनीच न्हू हो तिचो बॉस जो आसलो तो ट्रान्सफर जावंक ना, पूण तिका जो त्रास करतालो तो बंद जालो. आनी एके भाशेन तो आतां देवाच्या फुड्यान लागीं येवपाक लागलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी न्हू एक फावटी न्हू बोगशीत आमी, पूण आमचें बोगसोणें कसलें जाता जाणा, वयल्या वयर बोगसोणें जाता. पवित्र पुस्तक पळय कितें म्हणटा तें मॅथ्यू 18 and verse number 35. माथेवाच्या शुभ वर्तमानान 18व्या स्वरान, तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांतावन बोगशिना जाशात, म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. हें कितें म्हणलां? 18 आनी कितें वर्स नंबर कितली ती? नंबर कळना तुमकां? एकल्याकूच कळटा. हांव कित्याक विचारता जाणा, मागीर जें येता न्हू मातशें उलोवपाक लागले जाल्यार मागीर ओके एटलिस्ट जागी उरतात आमी. नंबर कितें तो 18 आनी वर्स नंबर कितें? 35. आतां आमी समज एग्जाम आन्सर करता आसतना कितले मार्क्स जाय आमकां पास जावपाक? 35 न्हू, 35 मार्क्स जाय. आतां पळय जेजू कितें सांगता तो आमकां, हे पासींग तुमकां पासींग मार्क्स हे तुमच्या भाव भयणीक काळजांतावन बोगशिना जाशात. जेजूच्यान म्हणपाक जातालें, तुमी जोण एकलो तुमच्या भाव भयणाक बोगशिना जाशात म्हणपाक जातालें. कित्याक म्हणटा तो? काळजांतान बोगशिना जाशात म्हणटा, काळजांतान. कित्याक जेजू खबर आसा 2 भाशेचे बोगसोणें आसता. एक बोगसोणें कितें जाणा, वयल्या वयर. हांवें ताका बोगशिलें म्हणटात आमी, पूण हांव ताच्या तोंडाक पासून पळोवपाचो ना. एका बोगसोणें म्हणटात. म्हणजे आमी कितें करता जाणा, समज दुसरे फावटी ह्या मनशाचें तो नांव कित्या पासत तर येयलें जाल्यार कितें करता जाणा, तुका खबर आसा तेणें म्हाका कितें केलां तें? आवय हें कांय न्हू तुका केलें तें. मागीर आमी आख्खो पेरगांव घालपाक भोंवता त्या मनशाची. एका बोगसोणें म्हणत ना मोगळ भावंदर बेणादो. खरें बोगसोणें केन्ना जाता जाणा,
जेन्ना आमी काळजांतान बोगशिता तेन्ना काळजांतान बोगसप म्हणजे कितें दुसरे फावटी त्या मनशाची तर खबर येयली जाल्यार हांव आनी तें वयर काडपाचो ना म्हणजे त्या भावान ते भयणीन म्हाका वायट केला म्हणून म्हाका उगडास पासून हांव दवरपाचो ना काळजांतान बोगसप म्हणजे कितें जाणा आतां पळय आमचे काळीज न्हू आ हार्ट इज लायक अ इनवर्ड रेजिस्टर आतां तुमी ऑफिसान न्हू आमच्या सगळ्यांच्या ऑफिसान एक इनवर्ड रेजिस्टर आसता पयलो कितें लेटर हाडलें तें इनवर्ड जाता ते रेजिस्टराचेर आनी मागीर तें कोणाक मार्क करतात तेच भशेन न्हू आमकां कोणें तर दुखयलें ओ कितें वायट केलें न्हू तें आमच्या काळजान रिगता पयलें आतां तूं सगळें फुडें येयलो फादर तुका आसोंक ना तुवें फादराक गूड मॉर्निंग म्हणलें फादरान गूड मॉर्निंग म्हणोंक ना कितें जाता राग येता खंय वयता तो राग काळजान रिगता आमच्या बरें थोड्यांक आमकां न्हू इगोर्जेन फिक्स प्लेसीस आसतात आवय त्या फेना पोंदाकूच हांवें बसपाक जाय हे फिक्स प्लेस म्हजी पूण त्या टायमार त्या वेळार त्या दिसाक आनी कोणूय तर येवन बसलो आवय कसलो राग येता म्हाका हांव बारीक बारीक ह्यो वस्तू सांगता कित्याक जाणा मोगल भावनू कित्याक न्हू हें सगळें आमच्या काळजान रिगता बारीक बारीक वस्तू एक दीस न्हू हांव असो चलोन वयतालो आनी चलोन वयता आसतना म्हज्या दोनूय हातींनी कितें आसलें आनी एकलो म्हाका भाव येयलो आनी म्हणपाक लागलो म्हाका तुजो राग येयला म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें कितें जालें रे बाबा हांवें कितें केलां तुका तो म्हणपाक लागलो तुवें न्हू तोंड वांकडें केलां म्हणपाक लागलो म्हाका पळयतकूच मागीर म्हाका उगडास जालो कितें जालें जाणा हांव ते दोनूय हातांनी कितें घेवन वयतालो आनी म्हज्या नाकाक न्हू हांगा पोरजोवपाक लागलें सो हांव कितें करतलो हात दोनूय एंगेज आहाय मातशें तोंड अशें मसल्स मातशें हालयले आनी त्याच टायमार तो पावलो सो हे बारीक बारीक वस्तू न्हू मोगळ बांदून बेणेदो घेवन बसता आमी सगळें रेजिस्टर जाता आमच्या काळजान आनी हे देन वी स्वॉलो ऑल द हर्ट्स वीच आर देर इन अस आनी हें सगळें आमच्या भितर वयता आनी मागीर केन्नाय न्हू आमकां ट्युमर पोटान ट्युमर जाता हें जाता हें सगळें रागाचें ही निमतां सगळीं मोगळ बांदून बेणेदो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताका लागून जेजू कितें म्हणटा जाणा काळजांतान बोगशिपाक जाय म्हणटा तुज्या दुस्मानाक आनी फकत जेजूच्यानूच आमकां ही कुरपा फावो करूंक जाता आमच्या दुस्मानाक बोगशिपाक आमचे वस्तुंगी न्हू आमी कितलेंय ट्राय केलें जाल्यार आमच्यान बोगशिपाक जावचें ना खूब कठीण मोगळ बांदून बेणेदो खूब आगोड देव न्हू एके भाशेन जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता एक नवें सोयम दिता आमकां देव गॉड गिव्स अस अ न्यू नेचर आतां पळय कॅन्सराचें सोयम कितें जाणा मनशाची कूड खावपाचें कॅन्सर इट्स आवर बॉडी पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकोंक लागता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक लागता एके भाशेन कॅन्सर चेंजीस इट्स नेचर कॅन्सर आपलें सोयम बदलता आनी जें आमची कूड जी खाताली ते एके भाशेन देवाच्या उतरा वरवीं आमकां पेकोवणी फावो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर उगडास करत मोगळ बांदून काळजांतान बोगशिपाक जावन आसा चड आनी चड गरजेचें आमच्या जिवितांत आतां राणी मारिया तुमी जाणा ही आमची सिस्टर राणी मारिया म्हाका दिसता 1992 वा 1998 वर्साक इंदोर गांवांत तिचो बलात्कार केलो आनी तिका जिवेशी मारली समुंदर सिंग म्हणलेले ह्या मनशान पूण जायत्या जाणांक खबर ना उपरांत थोड्या वर्सांनी कितें घडलें तें आतां ही सिस्टर न्हू जायतो बरो वावर करताली ते इंदोर गांवांत एका खेड्या गांवांत आनी जायत्या जाणांक कुण्णाटाय जाली तिची आनी
ते थंयसरले गुंडा जे आसले तिणें तिका मारूंक कोणाक तरी हायर केली आनी तिका मारली एके भाशेन. पूण कांय वर्सां उपरांत कितें घडलें जाणा, तिची भयण जी आसली ती नन सिस्टर आसली. तिची भयण कितें करता जाणा, जेलीन वयता ह्या समुंदर सिंगाच्या फुड्यान आनी ताका राखी बांदता, ताका बोक्षिता ती एके भाशेन. आनी पुलिसेची जी केस जी आसली ती विड्रॉ करता. आमचे लागीं करूंक जायत आसलें काय हे भाशेन? हें जावन आसा काळजांतान बोगसप, वयल्या वयर बोगसप न्हू, काळजांतान बोगसप. आनी आयज हो समुंदर सिंग जो आसलो, जो तिचो भयणीचो मर्डर केल्लो, खून केल्लो, आयज कन्वर्टेड जाला आनी क्रिस्तांव जाला आयज. This is something different, my dear friends. आमी घोडे एक पावटी आमी म्हणटा हांवें ताका बोगशिला म्हूण, पूण आमी कितें करतात, समटायम्स नो वी फॉरगिव बट वी डोंट फॉरगेट. आमी बोगशिली म्हणटा पूण आमी विसरो ना. ते सुणयां भाशेन पयलें, तुमी सुणयांक पयलां न्हू एक पावटी, थोडी सुणी जी आसतात न्हू, हे वाड्या वयली समज त्या वाड्याक गेली न्हू, त्या वाड्याक गेले म्हणटा त्या सुणयाक खातात त्या वाड्या वयली सुणयां. मागीर हे सुणें कितें करता जाणा, रावता त्या वाड्या वयली सुणयां हांगासर येतात काय पळोवपाक, रिवेंज घेवपाक. ते भाशेन आमचें जिवीत जाता जायते पावटी. आमी रावतात रिवेंज घेवपाक. आतांच्या समाजान कितें जाणा, समज हांवें दुसऱ्यान म्हाका वायट केलें, हांवूय ताका वायट करतलो. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा पळय, रोमन्स चॅप्टर 12 and verse number 21, वायटाक वायटान फारीक करी नाकात म्हणटात, पूण बरें कर आनी वायटाक हारय. वायटाक तुजेर जैत व्हरून दिवं नाका, पूण बरें करून वायटाक हारय. आमचें सोयम जावन आसा रिवेंज घेवपाचें. कितें जालें रिवेंज, आमी रावता, केन्ना कितें जालें न्हू, टीट फॉर टॅट. ग्लॅडीस स्टेन्स ही एक वस्तोरी, ऑस्ट्रेलियाची वस्तोरी, मिशनरी ती. ओरिसाक तिचो घोव ग्रॅम स्टेन्स आनी तिचे दोग पूत फिलीप आनी तिमोथी देवाचो वावर ओरिसाच्या गांवांत ती करताली. आनी एक दीस तिचो घोव ग्रॅम स्टेन्स आनी तिचे दोगूय पूत फिलीप आनी तिमोथी देवाचें उतर पोरगोट करून ते परत येताले रातचे. लेट जालो तांकां, आनी चड लेट जालो म्हूण ताणें कितें केलें ना, एका जाग्यार आपली जीप थांबयली आनीक रेस्ट घेवंक म्हूण ते जिपीनूच ते न्हिदले. आनी तांचेर लोक, थंयसरलो RSS जो लोक आसा तांचेर एगेन्स्ट आसलो. आनी त्या लोकांनी कितें केलें जाणा, आयलेत आनी केरोसीन तांचे जिपीचेर घालून तांकां जिवेच लासले. भायर सरोंक दिवंक ना तांकां, धांवंक दिवंक ना तांकां, भितरूच लासून मारले तांकां. तांची कूड पासून वडकोवपाक येनासली, फकत तांचे लिप्स, तांचे वोंट जे आसात फॉरेनराचे तांबडे आसतात न्हू, तेच उरलेले तांचे. ताचे वेल्यान गोमोन आयले ते म्हूण तिगोय जाण. तांच्यो तिगांयच्यो कुडी हाडल्यो आनी फुडल्यान दवरल्यो ग्लॅडीस स्टेनाच्या फुडल्यान, तिच्या बायलेच्या फुडल्यान. आनी तिचे लागीं विचारलें, जाणी हें केलां, कसलें फॉर्मोळ मारलेलें जाय तांचेर, जाणी हें तुज्या घोवाक आनी तुज्या दोगूय पुतांक लासल्यात. तिणें म्हणलें कितें जाणा, हांव दिनवासतां म्हज्या देवाक, कित्याक ताणें इतलीं वर्सां म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या दोगूय पुतांक फावो केली. जेन्ना देवान म्हाका काकलूत दाखयल्या, हांव कोण तांकां बोगशिना जावपाक. एके भाशेन तिणें न्हू जाणी हें केलोलें ताच्या घोवाक आनी ताच्या पुतांक बोगशिलें एके भाशेन. आनी ते पत्रकार आसले, ताणें तिचे लागीं विचारलें, आनीक एक पावट सांग, कितें म्हणलां तुवें? हांव तांकां बोगशितां. आनी ते म्हणूंक लागले, आमी असलें केन्नाच पळोवंक ना.
आनी हे दोगूय पत्रकार जे आसले न्हू ही कोरणी पळोवन क्रिस्तांवान धर्मान ताणें वेंग मारली. खरेंच मोगळ भावंडां, वी हॅव टू बी डिफरंट फ्रॉम अदर्स. संवसार शिकयता आमकां तुवें रिवेंज घेवपाक जाय म्हूण, बट वी हॅव टू बी डिफरंट. आवर रिलीजन टिचीज अस टू बी डिफरंट. आमचो धर्म आमकां शिकयता तुमी दुसऱ्या भाशेन वागो नाकात, शांतीन चलूंक वावरात. Just show the previous Romans 12 and verse number 18. 12 and verse number 18. गोट्टा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन जिवंक तुमचे कडेन जाता तितलेंय करात. जाता तितलेंय करात शांतीन चलोवंक म्हणटा पवित्र पुस्तक. भाग्योन पावलो रोमकारान बरोवंक म्हणटा. आयज आमी शांती करूंक वावुरता काय? आयज पळयात शांती आसा संवसारान? झगडीं झुजां भ्रश्टाचार वायट चलता आमच्या गोंयांत पडे. आमचो फादर कितलो वावुरता बरेपण हाडपाक. शांती ना मोगळ भावंडान भयणानो. पाप साहेब जोआंव दुसरो एक पावटी न्हू पोर्चुगलाक जेन्ना तो गेलो तेन्ना आली आक्का म्हणलेलो एक शार्प शूटर तो. ताणें कितें केलें जाणा? पाप साहेबाचेर फार सोडलो. शार्प शूटर तो म्हणजे ताणें तर शूट करीत मनीस मरपाकूच जाय. पूण त्या टायमार कितें घडलें जाणा? पाप साहेब आमचो कोणाचें एक ल्हान भुरगें असलें ताच्या गांवट्यान सायबीण मांयचो फोटो ताणें पडयलो पाप साहेबान आनी ताका सायबीण मांयचो चड मोग. आनी त्याच टायमार तो असो बेंड जालो सायबीण मांयचो उमाव घेवपाक आनी ताका ती गुडी जी ताच्या काळजाक लागपाची ओ तकलेक लागपाची ती ताच्या भुजाक लागली. ताका एरेस्ट केलो. आली आक्का शार्प शूटराक एरेस्ट केलो, जेलीन घातलो ताका. पूण पाप साहेब जो हांव दुसरो बरो जातकूच कितें करता जाणा? ते जेलीन वयता आनी ताका कितें म्हणटा जाणा? तूं म्हजो भाव म्हणटा, हांव तुका बक्षिता म्हणटा जें तुवें केलां तें. संधान करता तो ताचे लागीं आनी ताका सोडात म्हणटा. ताका कडेन खूब वर्सांनी सोडलो मागीर ह्या आली आक्काक. पूण त्या म्हणल्यार न्हू पाप साहेब जो हांव दुसरो मेलोलो. आनी हो सुट्टोकूच कैदी सुट्टोकूच तो कितें करता जाणा? पयलो येता पाप साहेब जोवाच्या फोंडाशी आनी रोडटा ताच्या फोंडाशी. And he says he was the best man of the 20th century. 20व्या शेंकड्याचो सगळ्यान बेस्ट मनीस आसलो म्हणटा आली आक्का. हें जावन आसा काळजांतान बोगसप मोगाळ भावंडो आनी भयणांनो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जायते पावटी न्हू आमच्या काळजान आमच्या जिवितान आमच्या कुडीन जी दुयेंसां आसात न्हू 70 to 90% of the sicknesses are because of unforgiveness. 70 ते 90% दुयेंसां जी आमच्या कुडीन आसात वो आमचे जायते पावटी इन आवर marriages are broken because of unforgiveness. Financial problems because of unforgiveness. Blood pressure, heart problems अबोगसोण्याक लागून. आय तुमच्या जिवितान पळयात मोगळ भावंडो आनी भयणांनो. हो बोगसोण्याक मेडिसीन ना. जेन्ना आमी बोगशिना दुसऱ्याक एके भाशेन आमी कितें करता जाणा? आमकांच आमी एके भाशेन जेलीन घालता आनी लॉक मारता. आनी त्या लॉकाची चावी कोणा लागीं आसा जाणा? आमच्याच बोड्सान आसा. फकत आमी ती चावी काडपाक जाय आनी तें लॉक ओपन करपाक जाय आनी आमकां एके भाशेन सुटका फावो जातली. देंवचार न्हू आमचो फायदो घेता हे भाशेन. Ephesians chapter 4 and verse number 26 and 27. Ephesians. पवित्र पुस्तक म्हणटा राग तुमकां येतलोच
सगळ्यांक राग येता. इवन जेजूक पासून राग येयलो पळय. राग तुमकां येतलोच सगळे कोण हांगासर आसचो ना. इवन म्हाका पासून कोणाकूच पासून राग येताच. पूण पळय तोरी रागाक लागून पातोक करिनाकात. वेळ पडोसोर राग धरून रावू नाकात, ना तर तुमच्या काळजान देंवचाराक रीग दिशात. आतां गो बायलां मदें जायते फावटी झगडी जातात वा कितें वयर सकयल जाता दिसाचें. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? वेळ पडोसोर राग धरून रावू नाकात, शांती करात. आयज कितले घरा पेटूडोंक पावल्यात. आयज कितले डायवर्स केसीस जाता. आयज कित्याक? राग घेवन बसतात. आनी देंवचार न्हू आतां आमचो फायदो काडटा. पळय, ना तर तुमच्या काळजान देंवचाराक रीग दिशात. आयज जायते फावटी न्हू मोगळ भावांनो बेणदो, हो बोगसोण्याक लागून न्हू आमचें मन न्हू कांयच करूंक जायना. आमचें सगळो गो तें चिंतता कशे भाशेन हांवें रिवेंज घेवपाची ताची. वी कॅनॉट इवन थिंक, वी कॅनॉट इवन प्रे. आमचें मन चलोना सारकें रागान आमी भरलेलीं आसता तेन्ना. आवर मायंड नो कॅनॉट कोप अप द प्रेशर, सो इट ट्रान्सफर्स टू द बॉडी. आमच्या हे बेजाच्यान भार घेवपाक जायना. मागीर कितें जाता? सगळो भार आमचे कुडीचेर देंवता. देन वी गो इन टू डिप्रेशन. तकली उसवता, टेन्शन जाता, जॉयंट पेन, हें पेन तें पेन सगळें हो बोगसोण्याक लागून. हांव म्हणना सगल्यो वस्तू, पूण चडशे सायन्स सेज 70 to 90% ऑफ द सिकनेसीस आर रुटेड इन अनफॉरगिवनेस. आयज आमचे लागीं आतां पळय देवाचें उतर जें आमी तुमकां आयज घडये सांगलां न्हू, रोखडेंच विसरता आमी. जें कितें कोटेशनां आमी सांगल्यात आयज सगळीं विसरतलीं आमी. पूण जें कितें म्हजे सासू मायन वो सुनयेन 20 वर्सां 30 वर्सां पयलीं म्हणलेलें न्हू, आजून पासून म्हाका उगडास आसा. कालूच म्हणला ते भाशेन हें उगडास आसता आमकां. पूण देवाचें उतर आमी रोखडीच विसरता. Unforgiveness is a burden which we are carrying for 20 years, 30 years, 50 years. मोगळ भावनान पळयदो, आयज आमी निचो करूंक गरज. तुमच्या मनान हाडात जेन्ना घोडे मागीर एडोरेशन जातलें, तुमच्या मनान हाडात तुमी कोणा लागीं उलयनात ती. पवित्र आत्मो तुमकां दाखयतलो, सांगतलो खऱ्यांनीच हे मनशान म्हाका वायट केला, वो हांवें त्या मनशाक वायट केला. जायते फावटी आमी कितें म्हणटा जाणा, हांवें तर वायट केला न्हू, ओके हांव ताका बक्षितलो, पूण तेणें म्हाका वायट केला, हांव कित्याक ताका सॉरी म्हणो. जेजू जाणा आसली, ताका लागून ताणें कितें म्हणलें जाणा, शो दॅट कोटेशन अगेन. मॅथ्यू 5 and verse number 23-24. मॅथ्यू 5:23-24. तुजें दान तूं घेवन येता तेन्ना पळय आं, म्हणटोच तुजें दान वेदेशी घेवन येताय जाल्यार तुज्या पेल्या आड कितें आसा म्हूण तुका थंय उगडास येयत जाल्यार, म्हणजे तुज्या पेल्या आड. इफ समथींग इज अगेन्स्ट युअर ब्रदर, म्हणजे हांवें वायट केलां म्हण न्हू, समज तुज्या भावान तर तुजेर वायट केलां जाल्यार तूं वच आनी संधान कर म्हणटा. आमकां संवय जाल्यार ती हांव कित्याक वचों, तेका येवं दी जाय जाल्यार म्हजे फुड्यान. तर मोगळ भावना म्हणदो आयज हो ही रात आमकां देवान दिलेली आसा, सोदून काडपाची, संधान करपाची रात. ओगोत करिनाकात मोगळ भावनान म्हणदो, जाता तितले बेगीन वचोन कुमसार जायात. जायते फावटी न्हू आमी हो बोगसोण्याचे पातोक न्हू केन्नाच कुमसार जायना आमी. अनफॉरगिवनेस वी नेवर कन्फेस टू द प्रिस्ट. व्हडलें पातोक जावन आसा मोगळ भावनान बेणदो. हांव ब्रदर एडमंडाची एक टेस्टमनी तुमकां सांगता. ब्रदर एडमंडान न्हू आर जावन पडलेलो तो पयलीं, खूब वर्सां पयलीं, नवसरणेन येवचे पयलीं. कांयच आलो नासलें, हात पांय धरून पडलेले, फकत तकली हालताली आनी जायतो लोक ताचे पासून मागणें करतालो.
आनी थोडो लोक आयलो आनी ताका म्हणपाक लागलो आमी डिवायन रिट्रीट सेंटराक कॉल करून पळोवया कितें मॅसेज दितात ती. आनी तांणी कॉल केलें आनी कॉल करतकूच तांणी कितें सांगलें जाणा, आमी कितें मॅसेज आसा जाल्यार मागीर सांगता म्हूण. आनी परत कॉल करतकूच तांणी सांगलें की ह्या मनशान उमक्याच लेत्रान जें उतर तें नांव चालू जाता त्या मनशाक बक्षिपाक जाय म्हूण. आनी ते आसपाक लागले हें आनी कितें सांगतात काय म्हूण. पूण जेन्ना ब्रदर एडमंडाक हें सांगलें तो आसोंक ना, कित्याक तो जाणा आसलो हे मनशान ताका खूब दुखयला म्हूण. आनी कितें केलें जाणा, फादराक हाडलो आनीक कुमसार केलें घरा लागीं. कुमसार कोत्तकूच एक अर्दे वरान ताचे हात हालपाक लागले आनी एक अर्दे वरान ताचे पांय हालपाक लागले. आनी 1.5 वर जाता म्हणसर हो मनीस जो आरेन पडलेलो उठोन चलपाक लागलो. ही जावन आसा पदवी बोगसोण्याची. आयज तुमच्या जिवितांत नियाळ करून पळयात मोगाळ भावनान बेणेदो. फुडें तुमी जायतें कोत्तात आसतलें, जायते सॅक्रिफायस घडये तुमी केलेत आसतले, जायते दोतोराच्या फुडें तुमी पावल्यात आसतलीं. पूण जरी तर तुमी कोणाक बोगशिपाचें चुकोन आजून पासून उरलेले आसा जाल्यार आयची रात जावन आसा दुसऱ्यांक बोगशिपाची. जाता तितले बेगीन कुमसार करात. सैतान म्हणटलो फाल्यां रे, आसो रे, मागीर रे, सुसेगाद कर रे. तो निचेव करात. आयज उबी रावया सगळीं. दोळे बंद करात तुमचे आनीक उगडास करात. ह्या वेळार तुमी कोणा लागीं उलयनात ती, कोणा लागीं शांती करपाक जाय, संधान करपाक जाय तें. आयज आमी आयकलां आमच्या दुस्मानाक आमी काळजांतान बोगशिपाक जाय. देव तुमचे लागीं उलयता ह्या वेळार. पवित्र आत्म्याक उलो मारात. If you hear God's voice today, do not be stubborn. देवाचो ताळो तर तुमी आयकला आयज, तुमची काळजां दारूण करी नाकात. घडये अस्कोत आमी आनी ताकाच लागून सायबीणमायची मोजत आमी मागुया, तिचे लागीं मागुया. तिका सांगुया आमकां कुरपा फाव कर म्हूण, ह्या कुरपेच्या काळान बरें कुमसार करपाक. आनी सगळीं बरोबर म्हणया, नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्फो तुजे ताय आसा, अस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माय, आमा पापियां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बसूया. हे वेळार हांव म्हजी गोवायकी दिता. म्हजें नांव डॉमिनीक आनी हांव गांवांत वास्कोचो. प्रेज द लॉर्ड. एट द एज ऑफ 42, 42 वर्सां जालेलीं तेन्ना हांव भायल्या गांवांत काम करतालो गल्फान. आनी तेन्ना एक व्हडलें प्रॉब्लेम म्हज्या जिवितांत आयलें कामाचेर आसतना. आनी तेका लागून हांव त्रासान आसा म्हूण हांव कसोय तरेन परत गोंयांत पावलो. आनी जेन्ना हांव गोंयांत पावलो कित्याक म्हजे भिरांत आयलेली आनी ते भिरांतेक लागून हांव गोंयांत पावलोलो. पूण गोंयांत पावतकूच दुसरें प्रॉब्लेम जालें तें कितें, म्हजी सोयरीं आसलीं आनी तांकां रावोंक हांवें घर दिलेलें. तेणी तें घर मोडलें आनी आपल्याच्याच नांवाचेर केलें आनी सगळें इलेक्ट्रीक बील आनी कितें कितें सगळें टॅक्स सगळें आपणाच्या नांवाचेर केलें म्हाका सांगोनासतना. सो तेन्ना म्हज्या जिवितांत एक राग आयलो. पयलो आयलोलो भिरांत आनी गोंयांत येतकूच आतां रागान वळ्ळो.
सो हे तरेन हांव झगडोंक लागलो तें कडेन आनी जायते तरेन मागीर म्हज्या भितर म्हजे घरकान्नी भितर म्हज्या मांयचे भितर शांती नासली. हांव म्हज्या मांय कडेन झगडटालो कित्याक तुवें कांयच कित्याक करूंक ना काय म्हूण जेन्ना हांव ना तेन्ना. सो हे तरेन दीस जायते सारले उपरांत कोणें तरी सांगलें एक प्रेयर मिटींग रेतीर आहा क्रुसेडरांचो पालोटी होम आनी पयलोच रेतीर तो. सो त्या रेतीराक भाग घेवंक कित्याक मुगे भिरांत आसले ते भिरांतेक लागून तुवें हांव रेतीराक पावलोलो. पूण हे भाशेन देवाचें उतर आयकतालो पूण तितलें काळजान बसनासलें कित्याक हांव एक नांवाचो क्रिस्तांव आसलो. पूण जेन्ना रेतीराक अशें 3 दीस जाले तिसरे दिसा मातशें हात वयर सरोंक लागले आर्गां दिवंक लागलो आनी ते दिसा कावन्सिलींग आसलें म्हणटकच ते कावन्सिलिंगाक हांव गेलोलो आनी जायते सांगलेलें आनी हाच्या वयरूय हांवें म्हटलें सांगलेलें म्हजी कितें करून म्हज्या घरच्यांनी म्हाका फटयला पळय तो आनी तेणी म्हटलें मागणी केल्या उपरांत हांवें ताका भोगसूंक जाय आनी तेणी म्हाका देवा उतर दिलें मॅथ्यू चॅप्टर 6 and verse 14 तूं तर भोगशिना देवूय तुका भोगशिचो ना. सो हें उतर म्हाका आयलें आनी पूण तितलें काळजाक लागोंक ना तितलें हांवें घेवंक येवना. पूण म्हजी भिरांत जी आसली ते भिरांतेक लागून हांवें वय म्हटलें आनी तांच्या घरांत गेलो आनी बोगसणें केलें. पूण खरें म्हणल्यार तें काळजान ताण बोगसणें जावंक ना. हांव कसो जाणा कित्याक त्या उपरांत खंयच्यानूय ती गोवान बायल येता जाल्यार हांव दुसऱ्या हाटेंतल्यान वयतालो कित्याक म्हाका नाका आसली तांकां जाप केलेली. सो म्हजें बोगसणें बेश्टें वयल्या वयर जाल्लेलें काळजान ताण जावंक ना. आनी हे तरेन जायतो तेंप जालो तितूंतल्यान त्रास कश्टूय येवपाक लागले आनी एका दिसा म्हजी मांय दुयेंत पडली आनी आमच्या ग्रुपाच्या वडिलाक हांवें सांगलें अशें अशें जालां. ती म्हणूंक लागलो आतांच ऑपरेशन करिनाका पूण एक 7 दीस मागणें कर. हांव म्हजी घरकान्न एका दिसा मिसाक गेलीं आमी परत आयल्या उपरांत त्या दिसांनी दाराच्या भायरूच सावन म्हज्या घरकान्नीन म्हणलें आयज घरांत आमी मागणें करुया हो बोगसण्याचेर. आनी सुमार थोडोच वेळ आमी कोत्तेलें मागणें पूण तें मागणें 2 वरांचें जालें. आमी म्हजे मांयक भोगशिलीं एकामेकाक सगल्यांक भोगशिलीं आनी तिणें आमकां भोगशिलीं आनी सांज म्हणल्यार जी दूख म्हज्या मांयच्या पोटान आयलेली ती नान जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो देवाक आर्गां दिता हे भाशेन आनी देव काम करीत आसा. इतलेंच न्हू उपरांत लोकयां ते मेरेन लोकयां हांवें तांकां आजुनूय भोगसूंक नासलीं काळजान ताण. जरी म्हटलें हांवें भोगशिलें पूण हांव ते कडेन उलोवंक सोदिनासलें. ती येता जाल्यार हांव दुसऱ्या हाटींतल्यान वयतालो. पूण देवाचें उतर आयकोंक वयता तेन्ना परत परत हें उतर म्हाका मेवतालें मॅथ्यू चॅप्टर 6 and verse 14 तूं भोगशिना जाल्यार सर्गींचो बापूय तुका भोगशिचो ना. दुसऱ्या उतरांनी सर्ग ना. मातशें एक पाट लागतालें अशें सर्ग ना म्हणून. पूण हांव जाणा देव काम कोत्तालो आनी आदारूय दितालो. एका दिसा मुगे चेडूं दुयेंत पडलें. ताका ब्रेन ट्युमर जालो आनी अशे तरेन दोतोराक दाखयल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो ब्रेन ट्युमर चड भितर आसा तें ऑपरेशन केल्यार थंयच मोत्तलें. कोण तरी सांगतालें हिंगा व्हर थिंगा व्हर. पूण आमकां मागणेन रावंक सांगलेलें आनी 8 म्हयने जाता म्हणल्यार मागण्यांक ग्रूप पंगड
आनी दुसरे मागणें कोत्ताले. आफ्टर 8 मंथ परत दोतोराचे फुड्यान गेल्या उपरांत दोतोर म्हणूंक लागलो ब्रेन ट्युमर नान जाला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हणजे हांव गमोन येता देव काम कोत्तालो. आयज पासून देव म्हज्या जिवितांत काम करीत आसा. ही इज स्टील वर्किंग ऑन मी. सो ह्या पासत देवाक हांव आर्गां दितां. आनी हांव जेन्ना तें उतर आयकतालो परत परत तूं बक्षिना जाल्यार देवूय तुका बक्षिचो ना, हें परत परत येतालें आयकोंक, तेन्ना मागीर हांव देवा लागीं उलयतालो आनी म्हणटालो म्हजे लागीं जायना, तूं म्हाका आदार दी. ही म्हजीं उतरां. हांव बक्षूंक सोदता पूण जायना म्हजे लागीं. कित्याक हांवें कांय तांकां हें करूंक नासलें, तेणी म्हाका फटयलोलो. पूण तरी आसतना हांव ताका म्हणटालो हांव बक्षूंक तयार आहा पूण म्हाका जायना. 15 वर्सां सुमार अशींच गेली. 15 वर्सां जायते त्रास कश्टूय येयले. आनी मागीर एका दिसा म्हाका प्रवचन करूंक खाऱ्यावाड्यार प्रेयर मिटींग जाता, थंय म्हाका धाडलो. थंय हांव गेलोलो प्रवचन करूंक. तेन्ना गोवानी बायल तीं येवन बसलीं मुखारूच. आतां खंयच्यान पडोंक जाता, हांव म्हजी नदर तेंचेर वयता. आतां कांयच करूंक जायना. आनी जेन्ना हे भशेन प्रवचन केल्या उपरांत काबार जातकूच हांवें वचून शांती केली आनी तेणी शांती केली. तो हांव जाणा हें देवान केलां, जेजून केलां. कित्याक हांवें ताचे लागीं आदार मागलोलो, म्हाका जायना, तूं म्हाका आदार दी. आनी देवाक जाय आसलें हांवें काळजान ताण बक्षिल्लें. पूण हो म्हजो काळजाचो आवडो आसलो पूण म्हजे लागीं जायनासलें. जेजून ताका त्या वेळार थंय हाडली. आनी जेजूक जाय आसलें आमच्या भितर खरी शांती आयलेली. आनी तेन्ना सावन खरी शांती आयली. उपरांत जायते फावट ती मागण्यांक घेवपाक लागली. आनी हे तरेन आमची शांती वाडली. आनी ते दुस्तान आयज मेरेन म्हज्यान म्हणूं जाता काळजान ताण एकामेकाक आमी बक्षिल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आयज तीं घोडी भायर गेलेलीं आसा, केन्नाय थंय सावन फोनूय कोत्ताय. सो देवाक हांव आर्गां दितां. आनी हांव जाणा अशें न्हू काबार जालां सगलें, पूण हांव हें जाणा आनी हांवें पळयलां हे 26 इयर्स जाले हे नवसणेन येयलेल्या. देव आयज पासून म्हज्या जिवितांत काम कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर म्हज्या जिवितांत हें काम कोत्ता हांव जाणा तुमच्या एकल्याच्या जिवितांत देव आयज पासून काम कोत्ता. गॉड इज वर्किंग. तो हे सगळीं उबी रावया आनी ह्या गायनांतल्यान देवाक आमी दिन वाचुया, आर्गां दिवया. आनी आमीच पळयतले हांव जायते आमचे भितर हो बोगसण्याक लागून त्रास कोश्ट आयल्या, दुयेंस आयलां, हांवें अनुभवलां तें ना जातलें तुमच्याय जिवितांत. गॉड इज स्टील वर्किंग इन मी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजू आयज पासून आमच्या जिवितांत काम कोत्ता. हें आमी मानून घेवया. इज वर्किंग, काम कोत्ता आमच्या जिवितांत. आनी जेन्ना आमी हें मानून घेतले जायते देंवचार वावुरतलो आमकां त्रास कोश्ट हाडूंक, पूण तें ना जातलें. कित्याक जेजू आमकां आदार दितलो, तो आमच्या भितर आसा. सगळीं ताळयो पेट. आयज पासून मोजें वावुरता, ताका जाय तसो करूंक म्हाका. सोंद्रांनी नोखेत्रां रोचली ताणें एक उतरां, प्रितूम आनी सुर्या रोचली एका सुमारान. कितलो मोगाल सोंसणिकायेचो तो आयज पासून मोजें वावुरता. तो आयज पासून मोजें वावुरता, ताका जाय तसो करूंक म्हाका.
रोचली अनेक पुत्रां प्रितुम आनी सूर्य रोचली एकाच सुमानान कितलो मोगळ आनी सोंसणिकायेचो तो आयज पासून मोजेताय वावुरता चिडूल आसूंक जाय करूंक मजा काडसाय जोडटी कोर नाका उरलोलो आसा पार तांचे येवजणे सोपून जावंक वेता आमच्या मोगाल दोनयाच्या हातान तो आयज पासून मोजेताय वावुरता ताका जाय तसो करूंक म्हाका सोंगरांनी नखेत्रां रोचली ताणें एक उजरान प्रितुम आनी सूर्य रोचली एका सुमानान कितलो मोगाळ आनी सोंसणिकायेचो तो आयज पासून मोजेताय वावुरता हे वावुरता आशान पळयता मोजेची भी चिंतूंक तें ओजाप तो सोडिना मोजी पार खूब मोसो करता मागल्यार दिता तो आदार जाणा जावं हांव मातीचो कुंभार तो आयज पासून मोजेताय वावुरता ताका जाय तसो करूंक म्हाका सोंगरांनी नखेत्रां रोचली ताणें एक उजरान प्रितुम आनी सूर्य रोचली एका सुमानान कितलो मोगाळ आनी सोंसणिकायेचो तो आयज पासून मोजेताय वावुरता तो आयज पासून मोजेताय वावुरता Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jesu. Argan Jesu. Moima Moima Jesu. Jesu. Wakani Jesu. Wakani Jesu. Hallelujah. 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 सबने बहुत सुनिया